जो मेरेन बफर झोन निश्चित करून रातपाळी बंद करिना तो मेरेन मायनिंग सुरू करूंक दिवचे नात अशी शिटकावणी मुळगांवच्या लोकांनी दिल्या। मायनिंग प्रस्नाचेर बुधवारा सांजे उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयात बसका जाली। मात ह्या बसकेत कांयच निर्णय जावं ना। दुसरे वटेन आपूण लोकां वांगडा आसा अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटे हांणी स्पश्ट केलां। आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांचे हजेरेत आणि दिवचल उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांच्या मार्गदर्शनाखाला बुधवारा एक महत्वाची बसका जाली। हे बसकेक 200 परस चड लोक हजर आशिल्ले। सुमार 2 वरां ही बसका चल्ली, मात ह्या बसकेत कांयच निर्णय जावंक ना। मायनिंगे खातीर प्रादेशीक आराखडो 2021 प्रमाण शीम निश्चित करची आणि रातपाळी बंद करची ही मागणी पुराय जायना मेरेन मायनिंग सुरू जावची ना अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली। आम्ही 3 दीस जाले तुमकां खबर आसतलें 3 दीस जाले आमी मायन बंद दवरलेली आसा आनी त्या कारणान आयज डेप्युटी कलेक्टरान लेटर काडलेलें पंचायतीक की आयज 3:30 मिटींग म्हणून। मिटिंगे प्रमाणे आमी आयज सगळे जाण गांवचे लोक येयल्ले आसा आनी मिटिंगेन आमचे 2 जेन्युइन प्रश्न आसले। एक म्हणजे 2021 प्रमाणे जो बफर झोन मार्क केला त्या प्रमाणे मायनीन रावचे आनी दुसरे म्हणजे नायट शिफ्ट जी आहा ती कायमची बंद करची। हे आमचे 2 प्रश्न आसले। बाकीचे जे प्रश्न आसले ते सेकंडरी आमी दवरलेले आसा, पण हे 2 प्रश्न ह्या प्रश्नाचेर आमी गांवा मार्फत ठाम आसा। जर हे बफर झोना प्रमाणे 21च्या आराखड्या प्रमाणे बफर झोन जर मार्क जायना जाल्यार आमकां ही मायन नाका। बफर झोन खंय गांवचं जे निमाणें घर आसा थंयसरल्यान 50 मीटर सोडून ते जाय तशें मायनिंग करतले खंय। आणि हो अख्खे गांवचे 2 वाडे काडला आणि मायनिंग लिजान घालून थैला। रातचे जाल्यार रातचे तेंची मायनिंग चालू आसता। सांगलेले कशेंच आयकना। आमची तळी जाल्यार तळी थंयसर सेटलिंग पॉयंट म्हणून वापरता। देवळाक थंयसर अक्षरशः तेंच्यांनी वाट लावन उडयल्लेली आहा धुल्लान बीन। हे फक्त ही सरकार जी आसा ह्या लोकांक फोंडान घालून आपूण थंयसर बॅगां घेवपाक पेटलेली आसा म्हणून गोंयची आयज ही दुर्दशा जाल्लेली आहा। पूण गोंयकार हेच्या फुडें सहन करून घेवचलो ना। तांकां आमी पावलेले आहा, तांकां हे आमी सांगलेले आहा, तांकां मेसेज पावलेली आहा। आज न्ही आमच्या बिचोले डेप्युटी कलेक्टराकडे आमचे जे मुळगांव वेदांताचे जे मायनिंग आसा त्या कंपनीच्या अगेन्स्ट म्हणात किंवा त्यांचे खुबशे लोकांचे प्रॉब्लेम असले त्याच्या खातीर आज मिटींग घेतलेली। लोकांचो मेन डिमांड आसा तो डिमार्केशन। हो जो इश्यू आसा म्हाका दिसता 2-3दा हांवें असेंब्लीन रेज केला। खरेंच लास्ट 2-3 वर्सां सॉर्ट आउट जायना। सो आयजूय हांव फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे हे सगळ्या डिमांडा खातीर इश्यू खातीर हांव लोकां बरोबर आसा। सो आमचो जो डेप्युटी कलेक्टर शुभम नायक आसलो त्यांनी डीएमजीक लेटर बरयल्लें आनी तांच्यान तांकां लेटर कितें बरयलां की 50 मिटर हे जो लास्ट घर आसा त्याच्या पासून 50 मिटरा दूर हे करपाचें कितें मायनिंग करची। लोकांचें कशें आसा ते 50 मिटर नाका, लोकांक जो जाय तो RP21चेर जंय मायनिंग बफर झोन आसा तसो जाय। आणि लोक जर म्हणटा हो जर डिमांड जायना जाल्यार आमकां ती मायनिंग नाका। सेकंडली जे नायट ऑपरेशन जाता कंपनी म्हणटा की आवाज ना, लोकांचो अजूनय आसा की आवाज जाता, ते बंद जावपाचें। हांव डेप्युटी कलेक्टर आनी सगळ्या लोकांकूय कंपनीचे ऑफिसराय आसले बाकीचे डिपार्टमेंट ऑफिसर हांव सांगलां हांव लोकां बरोबर आसा। लोकांचो जो डिमांड आसा त्या डिमांडाक सरकारान एग्री जावपाक जाय। नाजाल्यार आमकां जो डिमांड जे कितें सांगता की बाबा इतको हे बफर झोन इतलो हे करतलो मार्किंग करतलो तो आमकां सांगपाक जाय कसो ऑन वॉट ग्राउंड करता ते। डीएमजीन आमकां सांगला 50 मिटर म्हणून सांगला आणि धाकट्या डिस्ट्रिक्टान तो 500 मिटर लागना, RP लागना। आमी लोक कन्विन्स ना। जो पर्यंत आमचो हो डिमांड जायना, लोक म्हणटा मायनिंग बंद जावपाक जाय, हांवूय लोकां बरोबर आसा। आमचे पयलीं डिमांड करात, कित्याक जो पर्यंत जर तुमी डिमांड करनात न्ही आमचें सोल्युशन केन्नाच येवचें ना। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।